कोडार खांडेपार थळाव्यांचो आयआयटीक विरोध। वाठारांत बागायती आसतात प्रकल्प रद्द करचो नाजाल्यार आंदोलन थळाव्यांची शिटकावणी। पहिली गोष्ट म्हणजे आमकां जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅजेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तांणी 4 शब्द वापरल्या। एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅरन अशी जमीन 14 लाख नाच थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर। म्हणजे थंय आयआयटी येवपाक शकना। जर येयलीच समजा वर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेयत रावतले, कारण आयआयटीक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम। तेच्या वयर मागीर ते जाय तितले घेवं शकता आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की आयआयटी खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा। म्हणजे तांकां एकदां बुजपाक जर दिलें हळू हळू ते सगळे वाडीत रावतले, ते घेयत रावतले। दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा। आमचे बरेचशे सादारण 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिल्ली मामलेदारान, ते टेनंट आसा म्हणून। मागीर ते ऑफकोर्स फुडें फुडें कोर्स गेले ते अप्पर कोर्ट, मागीर ते सोडून दिली, पूण थंय अजुनूय कल्टिवेशन चालू आसा। म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे आयआयटी जर हांगा एक ल्हानशा गांवांत जाल्यार हो गांव उद्ध्वस्त जातलो। मजगतीं मुख्यमंत्री म्हणटा विरोध कित्याक ते येवन सांगचें, कोण तरी खंय लोकांक चाळोवन घालता। दिसता आयआयटी सारकेलो जर प्रोजेक्ट आतां आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही। म्हजें स्पश्ट मत आसा, आमी वेलकम करपाची गरज आसा। गोंय सारकेल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ही बळगोवपाक जायना। आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा। आमी आयआयटीक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो। कितें म्हणून अशें की बाबा आयआयटीक विरोध करी सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता। म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही, हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना। हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हितांत आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यात सपोर्ट करपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी स्वप्नील तारी।